नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. कॅसिनोच्या स्टाफाची सुमार 800 नावां वेंचणूक वळेरेंत घालपा वयल्यान रोहन खंवटेन घेतलो आक्षेप. बोवाळ जाताच स्टाफाची नावां फाटीं घेवंक गर्दी. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या कामाचो वारसो फुडें व्हरपाचो ताच्या दोगांय पुतांचो निर्धार. पर्रीकाराच्या ट्विटर हँडलाचें नांव जालें आतां मनोहर पर्रीकार मेमोरियल. म्हापशा क्रायम ब्रँचीन धरलो 10 लाखांचो सोरो. पोळ्या चॅक नाक्यार मेळ्ळो 4 लाखांचो सोरो. आचार संहिता लागू जायत सावन आतां मेरेन 2 कोटी परस मायज सोरो जप्त. अंदू काजीचे पीक सामकेच उणें. अजून मेरेन 25% पीक ना. हवामान बदल बादले. दमट सुरू जाल्ल्यान भंवरय पडटा जळून. खासा रिपोर्ट. आणि FC गोवा सुपर कपाच्या क्वार्टर फायनलीत प्री क्वार्टरीत जोडले इंडियन एरेजाचेर 3 गोलांनी जैत. पर्वरे मतदारसंघात कॅझिनोत काम करपी गोंया भायल्या लोकांनी वेंचणूक वळेरेंत मोठ्या संख्येन नावां घुसोवपाचो यत्न करताच रोहन खंवटेन तांच्या आड भुजां फुलयलीं. हे अर्ज खंय ऑनलायन आनी एकाच IP एड्रेसा वयल्यान आयिल्ले. वांगडा दिल्ल्या डॉक्युमेंटाचेरय दुबाव. 28 तारखेर वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केल्ली म्हण खंवटे सांगता. शेनवारा म्हापशा मामलेदार ऑफिसान वेंचणूक वळेरेंत नावां नोंदणीचे अर्ज फाटीं घेवंक कॅसिनोच्या स्टाफाची गर्दी पडली आनी बोवाळ जालो. खासा रिपोर्ट. म्हापशा मामलेदारान जमिल्लो हो स्टाफ कॅसिनोचो. वेंचणूक वळेरेंतली नावां फाटीं घेवपाक ही गर्दी. They just told us to sign over here and we just did it. Who told you? Our Boss? yeah. Who's the boss? No, our HR only told us to do a sign over here. They told to apply. Yeah. They told you to apply, Yeah. and they only told you to remove, like withdraw now. समाज वावुरपी म्हणटा आपल्या राज्यातली नावां कॅन्सल जातली म्हूण खंय कॅसिनोच्या स्टाफान वेंचणूक वळेरेंतली नावां फाटीं घेवंक अर्ज केल्यात. जे तेंच्यांनी एप्लाय केला पूण विड्रॉ करपाक तेंच्यांनी एप्लाय जी केली पळय तांकां तेंच्यांनी डॉक्युमेंट्स कितें लायले आनी तेंच्यांनी कॅन्सलेशन करूंक ना. आतां विड्रॉ करपाक ते येयले कित्याक लागून की तांकां जेन्ना कळ्ळें की जर तुम्ही समज हांगासर केले काय तुमचे स्टेडीचे कार्ड कॅन्सल जातले म्हणून ते आतां विड्रॉ करपाक लागू केल्या. आनी तेंच्यांनी कोण एक मनीस सुद्दां की आमच्या HR मॅनेजर आमकां फोन फोर्स करून सायन मारपाक लागली म्हणून ते स्टाफ तांकां काय खबर आसना. सो ते बाबडे सायन मारली आनी सायडीक सरले ते. पुराय प्रकाराचेर पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटेन कॅसिनोवाल्यांचेर खर टिका केली. We say we are the largest democracy India आणि गोंया आतां इलेक्शनाचो रोल जेन्ना आमी अपडेशन चालू आसा नवे वोटर्स घालपाचें चालू आसा. We have realized that through the ward members and the panchayats, आमच्यो 3 पंचायती plus some parts of Saligaon, that lot of people who are non-Goans from Mizoram, from Manipur, who are working in casino, has been trying to put number of voters in these constituencies for reasons best known to them. ते खबर काडटकर आमी 28 मार्चाक we have lodged a formal complaint with the chief election officer. ही एप्लिकेशनां सगळीं ऑनलायन एप्लिकेशनां करून काडल्या. ऑनलायन करून काडले एक IP एड्रेसा वयल्यान सगळे भायले मिझोरमचे मणिपूरचे सगळे जे लोक आसात तांचे सिंग्युलर IP कडल्यान जे ते भाड्याक रावता पर्वरीच्या वाठारांत कितलेशेच आनी सालिगांवच्या वाठारांत कितलेशेच प्रिमायसीस भाड्याक घेतिल्ले आसात जातून कॅसिनोचे लोक रावता आनी ते कामाक थंय वतात. सो पंचायत वेर टील नाव क्वायट wanting to ensure that action be taken because continuously these complaints have been registered with the police station or at Gram Sabhas they have been raised. They घेता आसतना simultaneously we come to know that ही नावां with the agreement जो मनीस ओनर आसा त्या प्रिमायसिसाचो 800 वयर अर्ज एकाच IP एड्रेसा वेल्यान आनी मागीर परत ती फाटीं घेवंक बसी भरून स्टाफ म्हापशा. सगळे प्रकरण खंय गोंयकारपणा आड. claims that he is above the government and he claims to be very powerful. That is what I have understood in this couple of days. ताणे इतली मस्ती पावल्या फुडें की they have ensured that they have taken this particular people
and under one IP address they have tried to put all these names. आज सकाळी की आम्ही कंप्लेन घाले 28 तारखेक आज सकाळी आमचे लोक जेन्ना हांगा गेल्ले म्हापशां आशिल्ले तेन्ना कळ्ळें की 3-4 बसी आज म्हापशां परत गेल्या ती फॉर्म विथड्रॉ करपाक. म्हणजे इमॅजिन द गट्स ऑफ अ पर्सन हू इज ट्रायंग टू पुट नेम्स फॉर पीपल हू देमसेल्स डोंट नो दॅट देअर वोटर्स फ्रॉम विच एरिया. जे वोटर थंयचे मिझोरमचे मणिपूरचे हे समज हांगा रावले गोंय आनी गोंयकारपण खंयचे उरले. पंचायत ऑल्सो हॅव टेकन रेजोल्युशन्स इन देअर बॉडी मिटिंग्स टुडे की जितले असले लोक हांगा परवरी रावतात त्याच्या खातीर खंय नाल्यार खंय हे लॉ अँड ऑर्डराची जबाबदारी आज तांचेर आसा. वेर इरिस्पॉन्सिबिलिटी issues which have been procured in the last couple of years because of this type of migrants staying here, जांकां स्वताचे बिलॉंगिंग कांयच ना कॉन्स्टिट्युएन्सी तर्फे नाल्यार पंचायत तर्फे जे भाड्याक रावताले आज समज ते वोटर जाता हॅविंग नो रेजिडेन्स प्रूफ नो आयडेंटिटी. आय थिंक इट इज द बिगस्ट थ्रेट. कसिनोवाल्यांनी आपली बाजू मांडली. ते म्हणतात आपल्या कर्मचाऱ्यांकूय मतदानाचो हक्क आसा आणि त्या खातीर आम्ही तांची नोंदणी केल्ली. आमचे कामगार वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येतात. दरेक भारतीयाक मतदानाचो हक्क संविधानान दिला. ही नोंदणी आम्ही वोट फॉर बेटर इंडिया मोहिमेखाला सुरू केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान राज्य आणि देशा खातीर कार्य केले. ताच्या जिविताक मान दिवन ताचो वारसो फुडें व्हरतले म्हण पर्रीकराच्या दोगांय पुतांनी थारायला. मनोहर पर्रीकराच्या ट्विटर हँडलाचे नाव तांणी आतां मनोहर पर्रीकर मेमोरियल म्हण बदलला. ह्या ट्विटर हँडला वयल्यान उत्पल आणि अभिजात पर्रीकरान ही चीट ट्वीट केली. मनोहर पर्रीकरान आपली जीण आणि निमणे खीण देशाचे कार्य करपा खातीर पुराय ताकदीन घालयले. निमणे मेरेन ताणें आपलो सगळो वेळ राज्याच्या मुद्द्यांक दिलो. मनोहर पर्रीकराच्या सगळ्या बरे मागप्यांक देव बरें करूं म्हणपाक ताच्या दोगांय पुतांनी तशेंच जाहीर पत्र बरयलां. पत्रांत तांणी प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय लष्कराचे आणि केंद्रीय कॅबिनेट मिनिस्टरांचे उपकार मानले. पर्रीकराच्या निमण्या संस्काराक राविल्ल्या सगळ्या लोकांचे तांणी उपकार मानले. पर्रीकरा खातीर वावुरपी जीएमसीचे दोतोर, लिलावती, एम्स तशेंच न्यूयॉर्काच्या दोतोरांक आनी मेडिकल स्टाफाक धन्यवाद दिले. कार्यकर्ते मनोहर पर्रीकराचे खांबे आशिल्ले. पार्टी, युती वांगडी आनी हेर पक्षांक संघाचे तशेंच जनतेचे उपकार मानले. राज्या खातीर त्याग करपी मनोहर पर्रीकरान राज्य आनी देशा खातीर कार्य केले. ताच्या जिविताक मान दिवन ताचो वारसो फुडें व्हरतले म्हूण उत्पल आनी अभिजात पर्रीकरान म्हटला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा हंसा भाटात श्याम नारगळकराच्या घरांत रेड मारून क्रायम ब्रँचीन 10 लाखां परस मायज सोरो जप्त केला. क्रायम ब्रँचीक सुत्रांकडच्यान पक्की म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ही कारवाय जाल्या. आचारसंहिता लागू जायत सावन राज्यांत 2 कोटी परस मायज बेकायदेशीर सोरो धरला. पोळ्या चॅक नाक्यारय एका टेम्पोत 4 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो मेळ्ळो. आज आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दॅट इल्लिगल लिकर स्टोर केल्ली आसा म्हणून एका घरान हंसाभाट श्याम नारगळकर ह्या मनशाच्या घरान इल्लिगल लिकर स्टोर केल्ली आसा म्हणून ते अकॉर्डिंगली आमी सर्च मारल्या उपरांत हांगासर वेगवेगळ्या प्रकारचे सोऱ्याचे बॉटल्स, बॉक्सां, बियर, कंट्री मेड लिकर मेळ्ळ्या आनी इट वॉज मोर दॅन 10 लाख रुपीज. सो आमी हे अटॅच करून आतां एक्सायज डिपार्टमेंटाक हँड ओव्हर करतले. मजगती पोळ्या चेक नाक्याचेर नाकाबंदी वेळार मडगांव वचपी टेम्पोत 4 लाखांचो बेकायदेशीर सोरो मेळ्ळो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. अंदू काजीचें पीक सामकेंच उणें. अजून मेरेन 25% ना आनी फुडें जावपाची शक्यताय ना म्हण काजकारांक हुस्को. काजी ना म्हण आवाराय पेटनात. हवामानात जाल्ले बदल काजीच्या पिकाक बादले. दुसरे वटेन दमटूय सुरू जाल्ल्यान काजीक आयिल्लो भोवरय जळून पडटा. प्रुडंटान 70च्या गांवगिऱ्या वाठारांत भोंवून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. खासा रिपोर्ट. पिकयना आनी दारयना काजी म्हाका सादारण अर्द सुद्दां जावची ना. काजी लागना न्हू लागना आतां कितें कितें मोगरो करना काजी फुलां करना
अहो तू काजी काय ना मेरे लागो पोरच्या परत अजून आत्ताच लागता न्हू पण आता कायच गावाना बालदी वालदी मुट्टी मेळटा हे आता 1 लाखाक क्रियान केला हा कायच ना पीक 25 किलो काजी घातल्या आणि ओनू दराय बी कमी ना काजीचं पीक ना अजून 1 किलो काजी मेळना इतक्यात क्विंटल 1.5 क्विंटल तरी काज जाय आणि ओनू कितके झाला ओनू 5 किलो इतके कमी ना झाला दिसता पुन्हा आता भोवरच ना आला सांगतलो काय तुमका वर्षा 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल दा आणि ओनू आता कितके झाला ओनू कुठं अजून ना पण ना असा काजी अजून जावकच नव्हता आमकां काजी नव्हता झाला अजून पर्यंत उत्पन्न कशी तुमच्या कितके वर्ष जाताले इतक्यान काजी आमच्या इतल्यान म्हाका दिसता गेल्या वर्सा जाल्ल्यो 2-3 क्विंटल आणि आता ओनू कितके ओनू 5 किलो काजी 7-8 किलो घातले आमी गेल्या आठवड्यात काजी ना आता 2-3 किलो 4-5 किलो होतो चढ ना दोन पडटा पाडपाचे देवान ते सगळे पडटा काजीचेंच पीक ना सोरो आनी खंय काडटले अजून मेरेन चडशा लोकांनी आवाराय पेटयल्ली ना ते मारू ना कालच पेटला आणि अशी इतक्यांक कितके जाता तुज्यो भाटयो इतल्या पडे 10-5 आणि ओनू कितके जाल्यो सकाळी घातला उदक पयली एक मारले आणि एक नव्याक म्हणटा पेरलो होता न्हू गोडो कळना अंदाज म्हणजे पावबा रुपयांतलो आणि दरे ना न्हू काजी ग्रेड ना प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने जैन समाजाचो शांतीनाथ पंचकल्याण महोत्सव दबाजान जालो सप्तकभर जाल्ल्या महोत्सवात वेगवेगळे धार्मीक विधी जाले निमण्या दिसा मूर्ती प्रतिष्ठापना आणि कलश स्थापना सुवाळो जालो गोवान इंडियन एरोजाक 3 गोलांनी मारले FC गोवाच्या फेरॉन कोरोमिनास पहिल्या हाफात जाल्यार ह्युगो बुमोसान गोल मारलो 41व्या मिनटाक इंडियन एरोजाकडच्यान ऑन गोल जालो एडुबेडिया हिरो ऑफ द मॅच FC गोवाची क्वार्टर फायनल चर्चिल आड जमशेदपूर मॅचीतल्या जैतिवंत पंगडा आड जातली Lots of anticipation about this game. FC Goa expected to win big. It didn't come easy, but once that penalty was given, Ferran Korominas found the ball in the spot, and this is where he's so good from right side guess from Propsuk and Gilbert. Too much power and direction on it. 17 goals of the season already. Later add one more, but Narendra, what a chance this was anywhere else, and that would have been 1-1. Floyd Pinto coming out, all guns blazing in the second half, but that was quelled after Bumo making that chance count. Anwar Ali got a touch to it, slightly stronger. It could have stayed out, and then in the end, the final goal, the own goal from Deepak. Sergio Lobero and Floyd Pinto, one manager coming out on top, but surely there will be gracious words exchanged between the two. Lobero has been very much
in terms of speaking positive things about the Indian Arrows, saying good things about the youngsters. Took a look in person today. Floyd Pinto has a lot to learn. The mapping of the Hero Super Cup looks like Chennai in 1 against Mumbai City 2-0 yesterday, and today, there you see, 3-0 FC Goa against Indian Arrows. They will face the winners of Jamshedpur and Churchill. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.